हांगा मामलेदारा बरोबर बरीचशी ऑफिसां गव्हर्नमेंट ऑफिसां हांगा आसा. आतां आमी सध्या जे उबे आसा ते लेबर कमिशनराचें ऑफिस, त्या भायर हांगा ह्याच फ्लोरार टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें ऑफिस आसा आनी PWDचें ऑफिस आसा, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. हांगा जर येत जाल्यार आज परिस्थिती अशी आसा की पूर्णपणे स्लॅब जो आसा तो गळटा आणि हांगा जे इलेक्ट्रिफिकेशन जे आसा ते तुम्ही पळयत जाल्यार सगळं तातूंत थंय उदक थंय मेरेन पावला आणि इलेक्ट्रिफिकेशन जावपाचो हांगा भंय आसा. त्याच भायर हांगचे कॉम्प्युटर आसा ते धापून दवरचे पडल्या. हांगा फायली आसा बऱ्यो बऱ्यो ज्यो म्हणजे वापराच्यो कामाच्यो फायली आसता त्यो सगळ्यो धापून दवरच्यो पडल्या आनी स्पेशली ते प्रॉपर्टीची तर हानी जातलीच. त्या भायर जे लोक आसा, कारण हांव सदांच म्हणत आयला ह्या भाजपा सरकारान सगळें म्हारग जाला सोडून लोकांचो जीव. हांगा लोकांचे जीव इतलो सवाय जाला की सरकाराक कांयच पडिल्लें नासता. कॉन्ट्रॅक्टरा फाटल्यान लागता कामां करा म्हणून. अरे ह्या पावसान वयर चोडटलो कोण? जेन्ना बिल्डिंगेची इकडे आज पयलोच पावस न्ही हो, पावस आपले काम टायमार करता. जर काम कोण टायमार करिना जाल्यार गव्हर्नमेंट करिना, कारण पावस पडपाचो पडटाच. मे उपरांत गोंयान पावस सुरू जाता हे सांगपा खातीर ज्योतिशाची गरज ना. हे जे स्टाफ आसा तांकां हांगचो हालोवचो आनी मागीर बिल्डिंग रिपेर करची. पूर्ण थर्ड फ्लोर खाली करचो आनी रिपेराक हात घालचो. हांगा तांकां तशें दवरल्या, हांगा गळटा, हांगा फॅन चलना, फॅन चालू केल्यार शॉक येवंक शकता. हांगा परिस्थिती प्लॅस्टीक घालून दवरचें पडला सगळ्याक. आणि हेही प्लॅस्टीक हांवें तांणी तांच्या बोल्सांतले पयशे घालून स्टाफान, कारण तांकां करचेच पडले. ते बाबडे कितें करतले? म्हापशेच्या आमदाराक म्हणून वेळूच नासता, कित्याक तो फॉरान फिरपाक चड बिजी आसता. ताका हांगा म्हापशान कितें चल्लां ते पळोवपाचें ताका वेळ ना. तांणी येवचें हांगा, नाल्यार ताजे कोण आसा PA BA कोण आसा पळय तांकां धाडचे आनी परिस्थिती पळोवची. आनी हांगा जर काम करता पयलीं हो मजलो खाली करचो, सगळ्यांक दुसरे कडेन व्हरचे. ही सगळें सामान हांगा पळय, हे पळय हांगा ते झेरॉक्स मशीन दवरला तेही धापून दवरला. सगळे मागीर कामां कशी करची? तर म्हणजे कामां करपाचें ना पावस पडटकच जाल्यार तुमी तांकां सुटी तरी डिक्लेअर करा स्टाफाक. सर आम्ही आयज आतां हांगासर BDO ऑफिसान येयला आनी थर्ड फ्लोराचेर जे कमिशनर ऑफिस जे लेबर अँड हे आसा ऑफिस आसा थंयसर जे सिलिंगांतल्यान उदीक लिकेज जाता, तर त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जे कापेत घालून थंयसर सध्या टेम्पररी बंद केल्लें आसा ऑफिस. सो ते तुमी काम हे हातीन घेतलेलें आसा एज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सध्या खंय पर्यंत पावल्लें आसा काम? काम चालू आहा महोदय, पत्री घालपाचें काम चालू आहा. म्हणजे पावस येयलो अचानक. एक्चुअली जून 5 पावस चालू आता बेगीन येयलो पावस. कितें करतले? पत्री घातले की बिल्डिंग सेफ आहा, पत्री घालतली आनीक बरी जाली. म्हणजे आता हे ऑर्डर काम मातशी लेट मेळ्ळी ती बेगीन केन्ना मेळ्ळा तुमकां ऑर्डर? जाले 15 दीस जाले. 15 दीस जाले ऑर्डर मेळ्ळी आणि काम केन्ना स्टार्ट केलं सर? 10 दीस जाले. काय नळे बिळे काडले ना. अचानक पावस येयलो न्हू. पावसा खातीर मातशें स्लोपूय चड आहा ती, मातशें रिस्की आहा. आता तुम्ही आता वॉटरप्रूफिंग करून मागीर पत्र मारता. हय चालू आहा, काम चालू आहा. कितले दीस लागतले काम हे आता सोंपपाक? पत्र घालपाक आनी 15-20 दीस लागतले. पावसान थांबूंक जाय न्हू. सध्या आमी ते प्लास्टीक बी घालून अशें हे करता, केमिकल हे करता. चालू आहा, काम चालू आहा. मातशें व्हडलें हायप करपाची गरज ना. मातशें बारीक बारीक उदीक ते ताका लागून घालतात न्हू. पत्री घातली जाल्यार परमनंट सोल्युशन जाली. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेतला? कंडिशन. तुमचे नाव सर? हांव सुनील सिग्नापूरकर, श्याम कन्स्ट्रक्शन. आता त्यांच्या बिल्डिंगेतून उदीक येता सकयल आणि सरकार म्हणटा म्हाका बदल दिसता. कसलो बदल दिसता? मामलेदारान उदीक येता तो बदल दिसता, कितें रिटर्निंग हॉल पडला मामलेदारान तो बदल दिसता. म्हाका कळना हे सरकार इतके अशे कित्याक लागून गव्हर्नमेंट स्टाफाक आणि लोकांक त्रास करता. हे ऑफिस शिफ्ट करून खंय तरी म्हापशेच्या आमदारान आणि मुख्यमंत्र्यान खंय तरी जागो पळोवन एक मामलेदारा खातीर एक दुसरे ऑफिस करूंक जाय आसलेले. हांकां त्रास जाता. आणि जशें संजय भाईन सांगला तशें एकाय मनशाक जर कितें जायत न्हू, ह्यो गव्हर्नमेंट जबाबदार आसतलो. आणि तशेंच मागता पुलिसांनी येवन हेजेर गव्हर्नमेंटाचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, नाजाल्यार लोकांक त्रास जातलो.
तुला का घातलेलं त्यांना शॉक लागलो होय ओके तुमका किती त्रास जाता आता ऍज अ स्टाफ काम करताना काम करपाक मेळना म्हाजें शिकतें मागीर म्हाका हांगा पासून काम करचें पडटा हांगा तितलें आमकां उदक लागना थंय चड लागता चड लागता मग थंय चड लागता हांगा तितलें लागना म्हणजे तू त्या टेबला वयल्यान आता शिफ्ट केलं तुवें आमी दोगांय एडजस्ट करून मातशें काम करता कितले दीस जाले हो त्रास जाता तुमका स्टाफाक मागीर पावस पडूंक लागलो तेन्नासून तेन्नाच्यान ऑलमोस्ट एक 4-5 दीस 4-5 दीस काम करूंकच मेळना ऑफिसान पळय आयज तरी तेमी ते आमचे शेजाराचे घरा पसून काडला उदक ना फ्रायडे बी आमकां चड त्रास जाता चड उदक आशिल्लें भोंवपाक मेळना भोंवपाक मेळनासले सगळे प्लास्टीक बिस्टीक धापून दवरले मशिनरी आनी हेल्थाक खूप रिस्क आसा जिवीत हानी जाऊ शकता अशी दिसता म्हाका कारण एज अ स्टाफ सरकाराक कितें सांगूंक सोदता की फाल्यां सकाळी जर ऑन ड्युटी जर तुमचे तकले जर कितें पडले तुमकां ऑफिसानूच आतां शॉक सगळे कडेन शॉक मारता शॉक येवन जर तुमकां काम करता करता जर कितें जालें जाल्यार कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर मागीर तरी तेमी बरें आमकां हें करचें न्हू सपोर्ट करचो आनी कितें वायट जाता तें बरें हें करचें त्रास म्हणजे कशें कॉम्प्युटर वर्क पयलीं सगळें शटडावन जाला ड्यू टू प्रिकॉशन वी आर ऑलरेडी शटडावन डिस्कनेक्टेड आनी वॉटर थेंब थेंब कंप्लीट पडटा सगळे आख्या प्रिमायसीस This mine is Assistant Labor Commissioner Office, this one, not PW. Okay. Yeah. असिस्टंट कमिशनर Assistant Labor Commissioner Office. Yeah. Yeah. सो कितले दीस जाले ते उदक हे जवळजवळ 8 दीस आठ एक दीस पावस स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान बारीक बारीक लिकेज स्टार्ट जाला मागीर मागीर आमी प्रिकॉशन म्हणून सगळे धापून दाखवून दवरले कित्याक अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एअर काम करूंक मेळना कामां करूंक मेळना जी मॅन्युअली येतात पळय मॅन्युअली ते आमी हँडल करता मॅन्युअली हँडल करता आणि कॉम्प्युटरायज देर इज नो कॉम्प्युटरच कांयच करूंक मेळना सगळे धापून दवरले सगळे डिस्कनेक्ट केला ऑन करून गेला जाल्यार शॉक येता ऑन करून गेलो शॉक शॉक येता शॉक येता स्पार्क जाता म्हणजे अशें फाटी काडचे पडटा ओके तितूनय उदक गेला बोर्डानी सगळ्या बोर्डांनी उदक पण मेन तो बोर्ड आहा पळय थंय ताका हातूच लावंक मेळना हो फॅन जळला उदक वचना इतले सगळे ह्या प्रिमायसीन उदक तुमच्या ऑफिसान उदक येता सगळे फुल थर्ड फ्लोर जितलो आहा पळय तितलोय लिकेज जाता कितें सांगूंक सोदता अशें कंडिशनान आमी तुम्ही आता government गव्हर्मेंटाकडे officers. आमी गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी लेटर केल्ले आसा तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय न्ही कितें तें टेम्पररी तुमच्या मनान कितें आहा की शिफ्टिंग करपाचें ऑफिस दुसरें अशें दिसता आमकां पण शिफ्टिंग करचे म्हणून दिसता पण आमी काय करूंक शकना बिकॉज हायर ऑथॉरिटी इज देयर लेबर कमिशनर हेड ऑफिस इज देयर सो वी आर ऑलरेडी इन डिबेट अशें कितें जालां तुमी काम करता करता तुमकां पब्लीक कोण विचारपाक येयले आमची कामां पेंडींग उरली जनरल कितें कामां पेंडींग उरली अशें आमी पेंडींग उरोवंक दिना कित्याक मॅन्युअली आमचे चडशे जे आसता ते आमी हँडल करता ओनली वी कॅनॉट टेक आउट प्रिंट कॉम्प्युटर सम कॉम्प्युटर आर वर्किंग 1-2 वर्क करता तेचेर आमी कितें आसा ते लोकांचे हे करता सोल्युशन बाकीचे बंद बाकीचे सध्या बंद ऑलमोस्ट कितले आता इलेक्ट्रिक वस्तू येयल्ले ऑलरेडी हो फॅन गेला तर जाणा बाकीचे आमकां ऑन करूंक मेळना बिकॉज ऑफ लिकेजीस देर आनी स्पार्क येता ऑन करी जाल्यार पटपट अशें शॉक येवन तुमकां कितें जावं कितें शकता जावंक शकता शक्यता आसा तशी इतलें डेंजरस आसा इतलें डेंजरस सिच्युएशन आसा तुम्ही त्या सायडीन पळयलें जाल्यार दाखयता मातशें मातशें पळोवंक शकता. Yeah. दाखय कशें हे पडला पळय दाखय मातशें कशें कितें जालां तें सिच्युएशन व्हेरी डेंजरस केन्नाय खंय बसता पळय तेचेर पडोवंक शकता अशें केन्नाय पडूंक शकता हा
नमस्कार, आम्ही आसा सध्या म्हापसा मामलतदार ऑफिसाच्या 3rd फ्लोराचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे ज्या दिसाच्यान पावस सुरू जाला त्या दिसाच्यान म्हापसा मामलेदाराच्या ऑफिसाच्या 3rd फ्लोराचेर एक वाईट परिस्थिती हांगासर निर्माण जाल्या, ती म्हणजे की हांगासर 3rd फ्लोराचे जे रुफिंग आसा त्या रुफिंगांतल्यान सध्या गळती स्टार्ट जाल्ली आसा आणि हांगासर ना म्हटल्यार PWD ऑफिस तर तशेंच कमिशनर लेबर ऑफिसूय आसा तर तशेंच TCP ऑफिस आसा आणि हांगासर पळयता जाल्यार हांगासरले जे स्टाफ आसा ते सध्या हांगासर भिजोन काम करण्यात दिसण्यात येता. हांगासर जेन्ना आमी पावले तेन्ना तेंच्यो खुर्च्यो म्हणनाका, टेबल म्हणनाका, तेंच्यो इलेक्ट्रॉनिक ज्यो वस्तू आसा, झेरॉक्स मशीन, लॅपटॉप, CPU जे आसा, ज्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यो आसा त्यो पुराय हांगासर भिजलेल्यो आसा आणि स्वखर्चान जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी स्वखर्चान हांगासर ज्यो कापेती आसा त्यो कापेती परचेज करून हांगासर हे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यो आसा त्यो पिड्यार जावपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी कापेती घालून धापून दवरलेल्यो आसा टेम्पररी. सध्या प्रश्न पडटा की हांगासर जे रुफिंग आसा ते सध्या गळपाक लागला. गळपाकूच न्हू तर हांगासर जे सिलिंग आसा ते सिलिंगाच्यो कपच्यो पडटात तर ते सिलिंगाचे रुफिंग जे आसा ते सध्या पडून हांगासर पडलेले आसा. हांगासरले स्टाफ आसा ते भिजत काम करतात तर त्यांची जी हांगासर जेन्ना गरमी जाता तेन्ना जेन्ना ती फॅन चालू करपाक वयतात तेन्ना जे बटन आसा, स्विच बोर्ड आसा थंयसर चालू करपाक गेले जाल्यार खंय तरी तांकां स्पार्क येता, शॉक लागता. जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की एका स्टाफाक खंय तरी शॉकूय लागलेलो आसा आणि ते खंय तरी आतां लिव्हेर आसा. प्रत्येक हांगासर डिपार्टमेंटान गळपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. खंय खंय गळटा थंयसर आपापलो जो चेअर आसा ती खंय तरी स्विच करतात ज्या जाग्याचेर गळना, म्हणजे ऑल्टरनेटिव्ह खंय तरी ज्या जाग्याचेर ज्या टेबलाचेर सुटे आसा थंयसर बारीक बारीक काम जे आसा ते हांगासरले स्टाफ करीत आसा आणि तशीच लोकांचो जी पेपर वर्क आसा ते आपले डॉक्युमेंटेशन आसा ते सध्या काम चालू आसा. तेंच्यो फायलीत म्हणनाका, तेंचे पेपर वर्क डॉक्युमेंट्स जे आसात त्यो सगळ्यो हांगासर भिजोन गेल्ल्यो आसात. तशेंच हांगासरले स्टाफ आसा ते काम करतात. तेंच्यो खुर्च्यो ज्यो आसा त्यो पुराय भिजलेल्यो आसा आणि बसून काम करपाक तांकां हांगासर मेळना. जर गरमी जाता म्हणून फॅन चालू करपाक गेले जाल्यार फॅन सुद्धा तांकां चालू करपाक मेळना. इलेक्ट्रिक ज्यो वायर्स आसात त्यो सध्या हांगासर उदकान भिजोन खंय तरी स्पार्क जाता, तांकां शॉक लागता. तेंची मागणी आसा सरकारा कडेन की जाता तितल्या बेगींतल्या बेगीन हे जे हांगासर गळपाक स्टार्ट लागलेले आसात ते खंय तरी तांकां सुटाव मेळचो. त्याच प्रमाणे ह्या स्टाफांची अशी मागणी आसा की जो मेरेन ह्या बिल्डिंगेचे काम पुराय जायना तो मेरेन खंय तरी ह्या स्टाफांक टेम्पररी खंय तरी शिफ्ट करचे दुसऱ्या बिल्डिंगेन, जेणे करून त्यांच्या जिविताक खंय तरी हानी जावची ना. ह्या अशा परिस्थितीन खंय तरी कोणाचो जिवीत हानी जावपाची पुराय शक्यता आसा.